सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. कसे आमचे हे जे उतरां आयकतात इक्बालाची प्रत्येकाचे आमचे काळीज फुलून येतात आणि त्या टायमार आमकां दिसता स्वतंत्रतायेचे इम्पॉर्टन्स कितें आशिल्लें. बांदपा खातीर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लिडरशिपान एक कमिटी फॉर्मल जाली आणि त्या कमिटीन 2 वर्सां 11 महिने आणि 18 दिसां भितर आमचे जे पळय कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा आमची घटना तयार केली. हे घटना इतली स्ट्रॉंग आसा की आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जावं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जी पळय भायर देशाची बरी बरी तातूंतली कलमां आसा ती भितर घेवन आमचे स्वताचे कॉन्स्टिट्यूशन तयार केलें. आणि हाजोच इफेक्ट म्हणजे while we see our neighboring countries collapsing, there is a turmoil. आमचे शेजारी जे पळय नेशन आसा ते खंयचे खंय पावले तरी आसतना आमची इंडिया डेमोक्रेसी which is the largest democracy in the world, it is the strongest democracy in the world and it is the tallest democracy in the world, and that all is possible only because of the strongest constitution that we have. आज एक आम्ही सदा याद दवरपाक जाय आमचे फ्रीडम फायटर्स. आज आमी जे आसा सगळे ते आमी तेंच्या खातीर आमी तेंकां सदांच तेंची उगडास करपाचो आनी तेंच्या कुटुंबाक सदां आमी मान दिवपाचो. हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदतां की म्युनिसिपालिटीन आमी सगळीं बरोबर रावया. आमकां चीफ ऑफिसर इतलो बरो मेळिल्लो आसा, सगळें काम करता, बरे भशेन काम करया, सगळें निवळ दवरया आनी म्युनिसिपालिटी बरी फॉरवर्ड व्हरया.